देवाचें उतर आयकूंक लोक जेसू भोंवतणी चेंसतालो आनी तो जेनिजारेत तोलेच्या दोडेर उबो आसलो तेन्ना थंय तोलेच्या देगेर ताणें 2 ओडी देखलीं. कारवी देऊन रापणी धुयताले तांतलें एक व्हडें शिमावचें आसलें. ताजेर तो चडलो आनी ते तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांत व्हडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापूण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रापूण पिस्ताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या व्हड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी कुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर 2 व्हडी भरलीं. ते पळयना फुडें शिमाव पेद्रू जेजूच्या पांय पडून म्हणलें, म्हजे सोशिल्लो पेल्यान सोर. सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताच्या बाराबर आसलेल्या तितल्याकूय पडलेली मासली पळोवन सारकेच तताकले. तेच परी शिमावाचे भागीदार आसलेले ते जेबेदावाचे पूत जॅकॉब आनी जुआंव. आनी जेजून शिमावाक म्हणलें, भियो नाका, हे फुडें तूं मनशाक धरतलोय. आनी व्हडी तोडीक काडून सगलें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले.